तर ते इंजेक्शन दिता काय आयसान घालतात ते? ना आयसान घालपाची गरज ना. आयस म्हणटात तोच प्रिझर्वेटिव्ह न्ही. हय तो पावना म्हणून हे ऍड करता पळय. आयसान. हय रावपाक भितर उदकांत डायल्यूट करून तातूंत घालें की ती तशा तशें उरता सामकें ताजे दोळे नुस्त्याचे तुका तांबडे जाय. आतां कितें जाता पळय, पयली गोश्ट अशी की इरिटेशन ऑफ द आयस आनी कॉर्निया म्हणजे ट्रान्सपरंट पोर्शन जे आमकां दिश्टी पडटलें. मागीर आतां थ्रोट स्कीन स्टमक परत जर हें चालू उरलें बाय वे ऑफ इटींग फिश, इट कॅन डॅमेज द बोन मॅरो, इट कॅन कॉज अनेमिया, इट कॅन कॉज ल्युकेमिया म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर. फर्दर एक्युमुलेशन जायत. आतां थोडे प्रमाणांत ते आमी नुस्त्याच्या रुपान थोडे प्रमाणान आमच्या शरिरांत वता, पूण आमी आयुश्यभर नुस्तें खातात न्ही, तितलें हें एक्युमुलेट जायत रावलें जाल्यार किडनीज डॅमेज जाता आनी किडनी फेल्युअर जावन आनी तुमकां सांगपा नाका कितें जाता. किडनी फेल्युअर जालें की मनीस गेलो. तीच गत लिवर डॅमेज जाता आनी इरिवर्सिबल डॅमेज जाल्या कारणान लिवर फेल्युअर जाता आनी मनीस मरूंक शकता. आमी कितें करपाचें हें आतां पळोवया की थोडें विनेगर आनी उदक मिक्स करचें आनी अर्दवर तातूंत भितर नुस्तें दवरचें. अर्दवर तशें नुस्तें दवरलें की त्या नुस्त्याक हें कमी जायत वतलें. वयर पळय लेसींग केलां, लेस विथ फॉर्मेल्डिहायड ऑर एनी अदर केमिकल, तें कमी जातलें. कमी जावन मागीर ड्रेसींग करपाचें म्हणजे उजरावपाचें म्हणटा पळय नुस्तें उजरावपाचें आनी स्केल बी काडटा पळय तें मागीर करचें. पूण ताजे पयलीं हें अर्दवरान काडटकच बरें उदकान धुवपा जाय. पयलीं विनेगराच्या उदकान दवरलें, मागीर बरें उदकान धुलें आनी मागीर उजरायलें. बरेच प्रमाणात हें बीख आमचें पोटांत कमी जातलें. दुसरो मेथड 90% उदक आनी 10% कॉमन सॉल्ट मीठ हें मिक्स करपाचें आनी तातूंत अर्दवर हें दवरपाचें. अर्दवरान हें कमी जावनाका की मागीर बरें उदकान धुवपाचें आनी नुस्तें मागीर उजरावपाचें. आतां हें फळां आनी तरकारी. फळां आनी तरकारीक एक मेथड म्हळ्यार रातचें बरोबर उदकान दवरपा जाय. सादें उदकान दवरपाचें, मिठाचें बिठाचें न्ही,